सांग मुस्ताक बाय खंयच्यान येयला तुम्ही? आम्ही कर्नाटकसून येयले बाय. कर्नाटक येयले आम्ही कितें 2 दीस वापर करपाक गेले हांगा म्हापसा. आमकां कितें केलें म्युन्सिपाल्टीन काल आमचे कडेन उकल्ले आनी फायन मारले. फुलां विकता म्हणून. फुलां फायन दिले. आज हांव बाय उकल म्हणले उकल्ले व्यापार उकलून कितें सायडीक दवरलेले. उकल विकूंक ना आसले आं विकूंक ना तेन्ना केले की उकलून व्यापार येयले म्हणजे वयल्यान गेलो कडबडी म्हणजे सायड जालो. शर्टाक धरले जाले म्युन्सिपाल्टी. म्युन्सिपाल्टीचे लोक. कितें विचारूंक ना तुम्ही कित्याक उकलता? विचारले बाय 500 जाण हांव एकटो कितें करतलो सांग. सगळे फुलांकार धांवन गेले. हांव एकटो बसून आसले 10-15 जाण आसले हांगा सर. सगळे धांवन गेले हांव एकटोच रावलेले हांगा सर. कितले जाण आशिल्ले? असे 500 जाण आसले बाय. 500 जाण बसले. 500 जाण. हांव एकटो बसून ना 500 जाण बसले बाय. तुम्ही कितें हांगा रस्त्याच्या कुशीक बसलेले? हांगा बसले सायडीक आं. आणि कोण असले वांगडा? वांगडा म्हळे धांवन गेले ते भंयन धांव सगळे बाकीचे लोकूय असले व्यापारी? असले. सगळे धांवले हांकां पळोवन. हांव बी विकी नासले बाय सायडीक जाले नाका म्हणले फुलां विकू नका म्हणले काडून सायडीक दवरलेले हांव. सायडीक दवरले पूण मजा येवन येयले फुलां. फुलां व्हेले आणि कितें मारले बी तुमकां? मारले न्हू हे जाले म्हाका कॉलराक धरले तुमचे म्युन्सिपाल्टीचे लोक? ना व्हरता म्हणले हांव. वळखता तुम्ही तांकां कोण? हां वळखता? ओके ना बाय हांव. पण कितें सांगले म्युन्सिपाल्टीचे म्हणून सांगले? म्युन्सिपाल्टी म्हणून कितें तुम्ही सोपो फारीक करता हांगा बाय बस? सोपो फारीक करता 2 दीस आमी बसता म्हणून आय डेली बसना केन्ना दिवाळी दसऱ्याक बसता बाय नाम घेवन आमी पोटा खातीर बसता डेली बसना हां वयल्यान सोपो फारीक करता बाय. कितले दिले सोपो सोपो 150 घेता दिसाक? दिसाक 150 घेता 100 घेता अशी घेता बाय. तुजे आपार काही आसता तशी घेता सगळं. कितलेच आता व्यापार असलो तुमचो सगळं? व्यापार 2000-3000 जाता बाय दिसाक. ती सगळी वेली फुलां? हां हे तर तुम्ही नित्य राव बसलेले हांगासर येवन? बसूंक नासले बाय गाडी सायडीक घातल्या हां. नासले हांव. मोटर बाय अशें मोटरसायकल आहे बाय अशें मोटरसायकल दवरलेले हांव गाडयेन आं. विकी नासले हांव. तेन्ना म्हाका येवन दादागिरी करून हे केलें. सामान व्हेले हां तुमचे? सामान येयलें पण अजून व्हिडिओ सोडपणे सोडटा गाडीचेर हांव दवरलेले हांव फुलां. गाडये वयली घेवन हां गेलो? गाडीवाले घेतले आणि कोणाचे व्हेला सामान? आनी कोणाची व्हरून ना म्हजेच केले दवरलेले बाय गाडीचेर सामान उखल्लें म्हजें फुलां. कितें कंप्लेन बी करतले तुम्ही ना आता? बाय कामी केलें ना जेवण पळय आतां कितें जाता तें. म्युन्सिपाल्टीन वयतले आता तुमकां आपयला बी? बाय हांव वयतलो फाल्यां गांवांत आनी कितें करता हांव आसा. तुमची आता इतले 2-3 हजाराची जी फुलां आसा ती आता म्युन्सिपाल्टीन घेवन आता फाल्यां फुलां कपचे ना आमचे आयज दिवाळी असले खपले फाल्यां कपचे ना आता रावन बी काय फायदो ना आमी फाल्यां वयतलो आमी गांवांत. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.